लोकसभेक उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत मिळून 72.4% मतदान. उत्तरेत 73.93% जाल्यार दक्षिणेत 70.15% मतदान. फाटल्या लोकसभा वेंचणुके परस 5% मतदान पडले. 2014चे वेंचणुकेत विक्रमी 76.82% मतदान जाल्ले. उत्तरेत 78.60% जाल्यार दक्षिणेत 75.14% मतदान जाल्ले. 2014चे वेंचणुकेत उत्तर गोंयांत सांखळे सगळ्यांत चड 84.74% मतदान जाल्ले. पर्यां 83.36%, दिवचले 82.63%, मयां 82.49%, वाळपय 81.92%, मांद्र्या 81.8% मतदान जाल्ले. फाटले वेंचणुके परस अंदू 5% मतदान देंवले. सांखळे हे फावट फाटले खेपे प्रमाण मतदान जाले. उत्तर गोंयांत विश्वजीत राण्याचो गड आशिल्ल्या वाळपय आनी सिनियर राणेच्या पर्यां मतदान देंवले. दिवचले मयां मांद्र्याय मतदान पडले. 2014चे वेंचणुकेत दक्षिण गोंयांत सगळ्यांत चड मतदान प्रियोय 82.25% मतदान जाल्ले. सावड्ड्या 82.27%, सांग्या 82.26%, मडकय 81.62%, शिरोड्या 80.33% मतदान जाल्ले. दक्षिण गोंयांतूय मतदान देंवले. प्रियोळ्यात 6, सावड्ड्या लागीं लागीं 5, मडकय 6, शिरोड्या 1, सांग्या 4% मतदान पडले. बाणावले फाटले खेपे प्रमाण कमी मतदान. So state as a whole, in 2014 it was having 76.86%, and in 2019 it has crossed 72%. So at present it stands 72.04%, but it is like, I would say, interim figure, it may revise. And for the by-elections in Mandre it is 81.61%, in Shiroda it is 80.09%, in Mapsa it was 75.17%. विधानसभा पोटवेंचणुकेत म्हापशा 75% मतदान जाले. 2017तले वेंचणुकेत 80.5% मतदान जाल्ले. मांद्र्या फाटल्या खेपेक 89.5% मतदान जाल्ले. हे फावट 81%च मतदान. शिरोड्याय मतदान देंवले. म्हापशा, मांद्र्या आनी शिरोड्या पोटवेंचणुकेचेर सरकाराचो फुडार थारतलो. सरकारा कडेन सध्या सभापती धरून 20 आमदार आसात, जाल्यार काँग्रेसीचे 14, चर्चिल आलेमांव आनी सुदीन ढवळीकार धरून विरोधांत 16 जाण आसात. पणजेची पोटवेंचणुकूय तेंकली. तिनूय मतदारसंघाचे आनी सरकार तशेंच विरोधकांचे भवितव्य म्हयनोभर सीलबंद जाला. आतां सगळ्यांचें लक्ष पणजे. सरकार पक्ष आनी विरोधक पणजे पुराय ताकदीन वावरूंक मेकळे. काँग्रेसीन बाबुशाक परत हाडून मास्टर स्ट्रोक खेळ्ळा. बीजेपीन पणजेचो उमेदवार अजून डिक्लेअर केल्लो ना. उत्पल पर्रीकार सध्या तरी फ्रंट रनर. सरकार घडोवपा खातीर मोगोक हाताक धरून काँग्रेसीन पोटवेंचणुको जिखपाचो निर्धार केला, जाल्यार बीजेपीन सरकार घट करूंक तांचे कडच्यान जाता तितले यत्न सुरू केल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.